बाणस्तारी दुचाकी आडयली म्हणून सहाय्यक येरादारी उपनिरीक्षकाक मारपेट करपी कॉन्स्टेबल रजत आडपयकर हाका सेवेंतल्यान निलंबित केलो आनी ताजे आड गुन्यांव दाखल केलो। जाल्यार ताका समर्थन दिवपी 3 जाणांचेर कागाळ दाखल केली। दक्षिण गोंय अधीक्षक सुनीता सावंत हांणी काल राती हो आदेश काढला। एक्झॅक्टली हांगा सर येतालो मरे विदाउट हेल्मेट आसलो येलो मोदी येलो आणि मोदी येलो चावी काढली गाडयेची दुसरे एका उबो राहा चावी काढली आणि मोदी धांवला। हांवें परत चावी लायली आणि सायडीक घेता म्हणून सांगलें। सायडीक घेऊन नाका काढून थापड मारले मरे। थापड मारले तुझे डायरेक्ट थापड मारले मरे। विचारो बीन काय ना लायसन बी सर काढून थापड मारले मरे। मागीर विचार तेका सर तुम्ही तेचेर थापड मारलेले आसा? तेणी सांगला तर थापड मारला तेणी पळय म्हाका मारला पळय आयला म्हणून हो फोटी हाय पळयला डायरेक्ट काढून येले थापड मारले हे मागीर थापड मारला सर तुम्ही आणले तर कोंग ना कितें फोटी उलोवं नाका थापड मारला फोटी उलोवं नाका कोंग ना म्हणून थापड मारला त्याची काय मिस्टेक नसताना लायसन विचारून काय विचारून डायरेक्ट थापड मारला त्याचे डायरेक्ट थापड राईट दिला थापड मारपाक तू हे बोल ना थापड मारला तो कॅमेरा भितर माझे सगळे मेळटले फाटल्यान थापड मारला ते येतले गाडयेचेर कॅमेरा येत जायला तुमका ब्लू सर तेंच्यानी म्हणतात तेंच्या कॅमेराचेर सुद्धा येताला म्हणजे थापड मारलेल्या दाखोवनी तेंका हा ते कळले आसल्यार येतले हे पळय तेणी कितें केला पळय माझी हालत पळय कितें केली ऑन ड्युटी कितें केला ती पण तुम्ही त्याचे डायरेक्ट हातूक कळलो पयली ताका फक्त ती गाडी ऑफ केल्ली आहे सायडीक घे म्हणून इतलेच आणि काय थापड मारून ना पण त्याचे थापड मारला त्याच्या हाती कितलो मार कसो लागला आज बाणस्तारी पुला कडेन एक विचित्र प्रकार घडलो। तितून जे बाणस्तारी पुला कडेन जे ट्रॅफिक पुलीस असतात तितून एक उपनिरीक्षक आशिल्लो विवेक फडटे हांगा हेंचे विरोधान एक व्हिडिओ येयलो की त्या भुरग्याक विवेक फडटे जो उपनिरीक्षक आसा तेणे आडोवन तेजेर थापड मारले म्हणून एक व्हिडिओ व्हायरल जालो। मागीर हो व्हिडिओ व्हायरल जावन आतां एक अशी बातमी येयल्ली आसा की विवेक फडटे जो आसा तेणी त्या भुरग्याच्या अगेन्स्ट आपल्याचेर मारपीट केली, आपल्याक मारलो म्हणून म्हाड्डोळ पुलिसान कंप्लेन केल्ली आसा। आनी तशीच आनी एक बातमी येयल्ली आसा की जो भुरगो आसा तेजें नांव जावन आसा रजत आडपयकर। हो भुरगो नवोच कॉन्स्टेबल म्हणून मुरगांव पुलीस स्टेशनार लागलेलो। आतां ही जी बातमी आसा ती खंयचे दिशेन वळटा आनी खरंच कोणी कोणाक मारलेलो जाल्यार आतां ही जी केस आसा ती खंयचे दिशेन वळटा ती पळोवया। अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।